सरकार सांगता खेळगडे फुडें वचपाक जाय, मेडलां हाडपाक जाय, पूण अर्थीक नदरेन तांकां जाय तसो तेंको मेळटा हय हाची जाप अजूनय मेळूंक ना. व्हडलें प्रश्नचिन्हच आसा. 5 फावट हिमालयन रॅली जिखून आयिल्ल्या एस ड्रायव्हर अमोल सातोस्कारान आपली यशोगाथा सांगली. एनसीपीचो अध्यक्ष जोसेफ फिलिप डिसोजान अमोल सातोस्काराक परबीं भेटयली. अमोल सातोस्काराक तेंको दिल्ल्या खातीर माजी आमदार काल वाझाचें अभिनंदन केलें. खेळां विभाग खंय तरी उणो पडटा हाची खंत ताणें उक्तायली. अर्थीक आदार मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयचे खेळगडे फाटीं उरतात. सरकारान ह्या गजालींचेर गंभीर जावपाक जाय ताणें मागलां. पळयात. मेन हांव सांगलें तशें मेन थिंग म्हाका सराक म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू पुट हिम डावन बिकॉज ही हॅड टेकन सो मच ट्रबल फॉर मी. सगळें करून इतले अरेंजमेंट करून म्हाका आय कुड हॅव नॉट अफोर्ड टू ब्रेक माय कार इवन दो माय 2 स्टेजीर म्हाजे ब्रेक फेलूय जाले. लास्ट स्टेजीर हांवें 48 किलोमिटर्स आय ड्रोव विदाउट ब्रेक्स. 48 किलोमिटर्स हांव विदाउट ब्रेक चलोवनूय दे कुड नॉट कॅच मी. द सेकंड कार कुड नॉट कॅच मी. माय नेविगेटर वॉज सो स्कॅर्ड. हांव तुमकां तेचे कॉल्सूय दाखयता. आय हॅव होल व्हिडिओ दिस टायम बिकॉज वी हॅड पुट गोप्रो इनसायड द कार आनी तो एकूच कॉल दितालो, अमोल कीप द कार इन कंट्रोल, कीप द कार इन कंट्रोल बिकॉज वी आर रनिंग विदाउट ब्रेक्स. आनी तो म्हणपा लागलो पळय सेकंड कार तेणी कॉल दिवपाचें बंद केलें आनी तो म्हाका एकूच सांगतालो पळय सेकंड कार तुका इवन तूं रिवर्सान गाडी चलयल्यार तो तुका धरूंक पावचना म्हणून. पण म्हाका ती रिस्क घेवपाक नाकाली कित्याक म्हाजी कार सस्पेन्शन फर्स्ट मोडलेलें फाटलें. विदाउट ब्रेक हांव चलयतालो. म्हाका कशी करून ती फिनीश लायन पळोवपाक जाय आसली आनी तो मेरेन म्हाका म्हाजी पेस सोडपाक नाका आसली. सो तितलो प्रेशराचेर हांव सारको आनी वेन आय फिनीश द लायन आय कॉलेप्स्ड. आय वॉज पुट ऑन ऑक्सिजन. आता फ्युचर प्लॅन्स कशे आहा फुडें? फ्युचर दॅट्स वॉट म्हाका जर सपोर्ट मेळत मिन्स स्पॉन्सरशीप फ्रॉम आमचे गव्हर्मेंटा कडल्यान कोणा कडल्यान जाल्यार आय कॅन कंटिन्यू. Amol ran actually for the race. We felt we were the last people who would have even thought of even making a decision to compete. There was MRF with such a big team. There was another Anil Wadia, I think it was, who had almost about cars which were worth about 1.5 crore invested in racing. And I think Amol must have driven with the most cheapest car. It is sometimes they say carpenter blames his tools. Here we had a carpenter who never blamed his tool, but he had a focused mind. आम्ही ताका एक स्कॉच कोट ताका मारलो. कित्याक मारलो की ह्या भुरग्याक हे ट्रेन जावचो आनी भुरगो हे स्पोर्ट्सान मुखार वयचो. सो गव्हर्मेंटाचे हेल्प म्हणटा ते आसूंकूच जायना. गव्हर्मेंटाची हेल्प ना भुरगो कसोच वयर सरूंक शकना. आयज तो जशें खालाचे हेल्प नासले जाल्यार भुरगो वयर सरचो नासलो. वो अमूल रेसीक वयचे नासलो. जे काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान करपाक जाय आसलेलें ते काल बाबान केलां. हांव गोंयच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. अमोल सातोस्कर जेन्ना अरायव्ह जालो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर त्या टायमाचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे थोडे लोक आसूंक जाय आसले, ऑफिशियल्स आसूंक जाय आसले, जेणे करून ताका थंयसर रिसीव करपाक जाय. कित्याक तो फर्स्ट प्लेस मारून येयला, आमच्या गोंयचें नांव वयर काडून येयला. तेणे आपल्या जिवाची काळजी करनासतना गोंयाक रिप्रेझेंट केलें, कळ्ळें तुका, आनी ती प्लेस हाडली. केदें नांव आमकां, आख्खें इंडियन नांव आमकां. सो आमचे स्पोर्ट्स अथॉरिटी कित्याक रेकग्नायज करिना? गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.